स्टार्ट केली 3 वर्सां पयलीं. सो 16 मार्च 2015 तेन्ना पणजेच्यान स्टार्ट केल्ली आनी वेंट टुवर्ड्स हंपी. हंपी आनी ताज्या मागीर 4 म्हयने ट्रॅवल केले, म्हणजे हंपीच्यान ईस्ट कोस्ट धरून नॉर्थ ईस्ट ऑल 7 सिस्टर्स, मागीर टुवर्ड्स लायक दार्जिलिंग सिक्कीम ते सगळे. देन आय वॉज गोईंग टुवर्ड्स आग्रा फ्रॉम वाराणसी. तेन्ना वाटेर 12 जुलैक एक मेजर एक्सिडेंट. 12 जुलै खंयच्या वर्सा? 12 जुलै 2015. 15. सो 12 जुलै 2015 एक्सिडेंट जालो हायवेचेर नियर आग्रा. सो थंय आय वॉज इन द हॉस्पिटल. पुलीस टूक मी टू द ICU. मागीर 2-3 हॉस्पिटल चेंज करून आफ्टर दॅट फिजिओथेरपी, एक सर्जरी सगळे करून अरावंड 2-2.5 वर्सां म्हजी फिजिओथेरपी आनी ट्रिटमेंटान गेली. वेन आय वॉज फिट टू रायड दीस इयर, म्हाका आय स्टार्टेड बॅक ऑन 12 जुलै 2018 ऑन द सेम डे. फ्रॉम दी सेम एक्सिडंट स्पॉट. सो बेसिकली हांव वाराणसीच्यान आग्रा वतालो न्ही. सो आय वेंट टू द सेम स्पॉट एंड देन आय कंटिन्यूड टुवर्ड्स आग्रा. देन आय वेंट नॉर्थ पंजाब, जे उरिल्ले स्टेट्स आशिल्ले तेन्ना अरावंड 16-17 स्टेट्स जाल्ले. उरिल्ले स्टेट्स आनी युनियन टेरिटरीज आशिल्ले ते ह्या फावट कवर केले. सो ते 4 म्हयने आनी 5 म्हयने टोटल 9 months ट्रीप. आतां ही खंयची 9 months ट्रीप जाली टोटल. कितले किलोमिटर्स कवर जाले हेजे भितर? अरावंड 28,000, लिटल अबाउट 28,000. 28,000 किलोमिटर. आनी हाऊ मच डेज? 270 days. 270 days. 270 days. एक्झॅक्टली हे करून तुमकां कितें मेळटा? कितें तुमचें पॅशन म्हणून काय कितें म्हणटा? I wanted to see the country, like आमची I was always fascinated by the diversified culture of the country. सो ते पळोवपाचें आशिल्लें. बायक चलोवपाचो इंट्रस्ट आशिल्लोच खूब. सो आय जस्ट लायक कंबायन्ड इट. सो दोन्ही कंबायन केले आनी आय स्टार्टेड गोईंग अरावंड. ह्या ट्रिपी भितर असो कितें एक्सपिरियन्स जो मेमोरेबल उरतलो असो ह्या ट्रिपी वयलो? तशे एक्सपिरियन्सीस खूब आसा. देर हॅव बीन इंस्टन्सीस जेन्ना आय हॅव स्टेड विथ अ गाय आय मेट लायक 2 वरां पयलीं मेळ्ळो. आनी ही इज लायक तेन्ना काय थंय अकोमोडेशन नाशिल्लें. इट वॉज अ व्हेरी रिमोट एरिया. सो ही जस्ट लायक आस्क्ड मी टू कम टू हीज हावज. वी केम व्हेरी गुड फ्रेंड्स. तशे एक्सपिरियन्सीस आसा. देन ऑफकोर्स मीटिंग पीपल. आय हॅव मेट मेगासेसे अवॉर्डी पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे at Hemalkasa. It is Lok Biradari project. So that was a great experience. I also met Mr. Bharadwaj Daila, who did a world trip in 2006. They works across the whole country, across the whole world. Then the मेळपाचे experiences, and I've seen like lots of beautiful stuff. Had tasted amazing food, and it's been a great experience overall. ट्रीटमेंट कसो मेळटा लोकां कडल्यान वयता तेन्ना? एक ती एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा. आमकां दिसता की सगळे लोक आमकां नेगेटिवली ट्रीट करतले. हांव कायंड ऑफ तीच मेंटेलिटी घेवन गेल्लो, पण ओवरऑल चडशे लोक म्हाका जाता थंय म्हणजे ऑलमोस्ट एवरीवेर आय वॉज गिवन पॉझिटिव्ह ट्रीटमेंट. वेलकम वेल. प्रॉब्लेम जेन्ना बिकॉज प्रॉब्लेम जाताले, आय वॉज अलोन, बायक प्रॉब्लेम बंद बी पडटाले तेन्ना पीपल यूज टू कम एंड हेल्प मोस्ट ऑफ द टायम. कांय व्हडलो म्हणजे मे बी 1-2 फावट अशें कितें आर्ग्युमेंट्स बी जाले आसतले, दॅट्स ऑल. बट दॅट्स ताका कितें तरी कारण आसतलें. पण अदर दॅन दॅट, जस्ट बिकॉज आय एम आवटसायडर ऑर जस्ट बिकॉज आय एम ट्रॅवलिंग, कोणें म्हाका केन्नाच अशें नेगेटिवली हें करूं ना. मोस्टली वयल्यान बरें वेलकम. एंड इफ यू सी द नॉर्थन पार्ट, लदाख आनी स्पिती त्या सायडीन लोक आउट ऑफ द वे येवन हेल्प करता. इतले